हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळ आमचे भितर आसा. ताची जिवीत आमचे भितर आसा आनी तो दर एक दिसा आमकां घेवन चलता. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार मोगाच्यानो देवान आमकां परतून एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, ताची आराधना करूंक. तो जिवो आसा मोगाच्यानो आनी तो आमचे भितर जी येता. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी तो आमचे भितर आसा. आमचे भितर तो जिवो आसा. त्या देवाक ह्या वेळार आमी दिन वासुया, अन्य भाशेन ताची स्तुती करुया. ओब्राहान दिलाबा शेखामा कोरा कियारा बातोलो कोंतेलेके अमितोरो सिंत्र लांदेले हेरा बातोरो सेंतालावा लिब्रमांतोलो कोरो सिंतालावा ओली हिराबा शात्र लांदे. ओ थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. हेब्रेवाचो 10वो अध्याय आनी 16वी ओळ आमकां सांगता. हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 16. त्या दिसा उपरांत हांव तांचे कडेन करार करतलो तो असलो. सर्वेस्वर म्हणटा तांच्या काळजान हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनान ते हांव रिगयतलो. आनी 17वी आनी 18वी ओळ आमकां सांगता. उपरांत तो म्हणटा तांच्या पातकांचो आनी खोट्या करण्यांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. पातकांचे भोगसणे मेळ्ळे म्हणटच तांचे खातीर आनीक भेट करची गरज ना. मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां सांगता सर्वेस्पर देव म्हणटा आमच्या काळजान तो आपले नेम, रुल्स, कायदे, आज्ञा घालतलो आनी ते आमच्या मनान भितर रिगयतलो. कित्याक ह्या आज्ञान वरवीं आमच्या जिविताक तारण मेळटलें. कित्याक ज्या वेळार आमी आमच्या काळजांनी आमची आज्ञा, देवाच्यो आज्ञा मनान रिगोवन त्यो आमी पाळटल्या त्या वेळार तो आमचे आनी जें कितें आमी खोटें आमच्या जिवितान केलां देवाचें उतर सांगता तो देव उगडास दवरुचो ना. कित्याक ऑलरेडी आमकां जेजू क्रिस्ताक लागून आमच्या पातकांचे भोगसणे मेवळा. देखून आतां ताका आनीक दुसऱ्या यज्ञाची गरज ना आसा मोगाच्यानो. कित्याक तो यज्ञ ऑलरेडी जेजू क्रिस्तान खुर्सान समर्पीत केला आनी तो आमचे भितर जिवो आसा. मोगाच्यानो जिवो आसा. कित्याक आमी जिव्या देवाचें मंदीर आसा. आमी जिव्या देवाचें मंदीर आसा. तूं जिव्या देवाचें मंदीर आसाय. हांव जिव्या देवाचें मंदीर आसा. तो देव जिवो आसा. तो खंयच्या वस्तूंनी ना मोगाच्यानो पूण तो आमचे भितर जी येता. देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया. तूं देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मा तुमची थाय. मस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना. तूं देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मा तुमची थाय.
कित्याक देवाचें मंदिर तुमी. तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुमची धार. वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना. तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुमची धार. वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना. देव रावना मुर्तींनी, देव रावना फातरांनी, देव आसा तुमच्या काळजांनी. जिव्या देवाचें मंदिर तुमी. देव रावना फातरांनी, देव रावना मुर्तीन, देव आसा तुमच्या काळजांनी. जिव्या देवाचें मंदिर तुमी. देव रावना फातरांनी, देव रावना मुर्तीन, देव आसा तुमच्या काळजांनी. जिव्या देवाचें मंदिर तुमी. जिव्या देवाचें मंदिर तुमी. जिव्या देवाचें मंदिर तुमी. जिव्या देवाचें मंदिर तुमी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाची उतर सांगता पळयात. देव रावना फातरांनी म्हणटा, देव रावना मुर्तींनी म्हणटा. देव आसा आमच्या काळजांनी. इट्स ट्रू. आमेन. हें खरें. कित्याक कितल्योय म्हागायेच्यो जर मुर्त्यो घेतल्यो, पडल्यो, फुटल्यो, नाच जाली, देव तितून रावना. आमेन. देव रावता आमचे भितर. देवाची उतर आमकां कितें म्हणटा? तूं जावन आसाय पवित्र देवाचें मंदिर. देवाची उतर अशा भाशेन म्हणटा, आमचो देव जिवो देव आनी ताका मेलेल्या वस्तूंनी रावंक जायना. मेलेल्यो वस्तू कितें हाडल्या? डेट आसात. मेलेल्यो वस्तू म्हटल्यार कितें? मुर्त्यो. तितून मुर्तीन देव रावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. मुर्त्यो पडल्यो, फुटल्यो, केल्यो. पूण बायबलचे वर्स क्लियर म्हणटा, जिव्या देवाचें मंदिर तुमी. आमेन. आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करता. आमेन. ते देवाक आमी वाखाणुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देव आमकां वेगवेगळ्या विशयार शिकयता. पूण सगळ्यान म्हत्वाचें तो जसो सांगता तशें आमी चलोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तो जसो आमकां सांगता तसो आमी रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आयचे देवाचें उतर घेयात. मार्क चॅप्टर 4 वर्स 21, 22, 23 and 24. आमेन. आनी थंय कितें म्हणटा पळयात. ताणें अशेंय म्हटलें, दिवो पायले पोंदाक वा मेजाता दवरून हाडटात वय, पेंडाचेर दवरून न्हय. प्रेज द लॉर्ड. 22 लायन पळयात. तर उपरांत उक्तें जावचें तसलें कांयच आतां लिपलेलें ना, आनी तें गुपीत दवरूंक ना बगर मागीर उक्तें जावचें पासत. प्रेज द लॉर्ड. 23 लायन. आयकूंक कोणाक कान आसात ताणें आयकोचें. 24 लायन. आनी ताणें सांगलें, आयकात आनी चत्राय धरा. तुमी जोगशात त्याच मापान तुमकां परत जोगतले आनी अदीकूय दितले. कित्याक आसा तांकां आनीक दितले, आनी ना तांकां जे तेंचे लागीं आसा तितलें काडून घेतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जेजू हे एकाच चॅप्टरान वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयता. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमोन घेयात. पयली लायन देवान कितें म्हटलें? जेजू क्रिस्तान पयली लायन कितें म्हटलें ती आदी सजमोन घेयात. ताणें अशें म्हटलें, दिवो पायले पोंदा वा मेजाता दवरूंक हाडटात वय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ना, तुमी केन्नाच पयला जाल्यार तुमी चेक करून पळयात. दिवो पायलेपणाक दवरनात. कित्याक दिवो पायलेपणां दवरनात? कित्याक दिवो पाटलेपणां दवरनात? कित्याक जर दिवो पाटलेपणां जर तुमी दवरल्यात जाल्यार तो दिव्याचो उजवाड दिश्टी पडचो ना. प्रेज द लॉर्ड.
आनी आमकां दिव्याचो उजवाड दिश्टी पडण्याक जावंक हें गरजेचें. दिवो कित्याक लागता? जी काळोख आसा ती दियाची गरज आसा. पूण त्या दियाक जर वयर पाटलो घालताय आनी तूं दवरताय, जर दिवो आसुनूय जर तूं पाटलो घालताय जाल्यार उजवाड कसो मेवतलो? आमेन. सो पळयात, जायते पावटी आमकां सजमना कितें तर अरे आमी कितें करतावें. पळयात बाबा, आयचे देवाचें उतर क्लियर सांगता, जें कितें बायबल वर्ड आसा तें सत्य डिक्लेअर करात, सत्य सांगात. कितें जाता जाणा, जे वेळार तुमी जर सच सांगनात ना त्या वेळार फुडचीं मनशां आजूय रावतात. जस्ट एग्जाम्पल घे, आयज आमी कितें करता, थोडे जे वर्स आसात, कितें म्हणटा थोडे वर्स, कितें तर देव रावना फातरांनी, देव रावना मुर्तींनी, देव आसा आमच्या काळजांत, पूण आमी सांगोंक भियाता, अरे तें कितें ना बाबा. बायबल उतर क्लियर म्हणटा देव रावना फातरांनी. हें हांव म्हणना, हें दुसरें कोण म्हणना, पवित्र पुस्तकूच म्हणटा. जर आमी 2 कोरिंथकरांचें चॅप्टर 3:16 पळयता जाल्यार, 2 कोरिंथकरांचें पत्र 3 अवेसो आनी 16 वळ पळयता जाल्यार भागीत पावलू क्लियर म्हणटा, तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर. फिनिश. पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा, दिवो पायले पोना वा मेजाता दवरूंक हाडटात वय. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार उजवाड ह्यो दुसऱ्यांका दाखोवच्या पासत आसा, उजवाड ह्यो धापून दवरच्या पासत ना. आमेन. सो जें कितें तुमकां तुमच्या जिवितान देवान दिलां तें उक्तेपणी सांगात. जर ना सांगल्यात जाल्यार जरी तुमचे भितर दिवो आसलो तरी ती काळोखान रावतली. आमेन. समजता तुमकां? जरी उजवाड आसलो तरी ती काळोखान रावतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, ह्यो टायम आसा देवाचें सत अख्ख्या संवसाराक कैद करूचें. देवाचें सत म्हटल्यार कितें? देव एकलोच आसा आनी तेचे भायर आनीक देव ना. आनीक खंयच्याच वस्तूक आमी देव करचे न्हू, खंयच्याच वस्तूक न्हू. मनशाच्या हातांनी केलेले आमकां देव करूंक जायना, मनशांनी चिंतलेले आमकां देव करूंक जायना. देव म्हणटा म्हजे भाशेन कोण ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजे भाशेन कोण ना. आयज पयलें जाल्यार आमचे मनशांका मनीस सत सांगोंक पळयना. कित्याक जर सत सांगता जाल्यार तर तो दुखावतलो, वा सत सांगता जाल्यार आनीक कितें म्हणटलो. पूण बायबल क्लियर म्हणटा, सत सांगात, सत प्रगट करात, कित्याक तेच्या पासतूच जेजू आयला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा, मनशाचो पूत हेच्या पासत येयला उजवाड, काळोखान उजवाड, काळोखान उजवाड, काळोखान उजवाड, काळोखान उजवाड. येस, मनशाचो पूत तेच्याच पासत येयला काळोखान उजवाड दाखोवंक. प्रेज द लॉर्ड. आतां मनशाचो पूत जो जेजू क्रिस्त आतां ह्या संवसारान ना, पूण दर एकली मनशां जो जेजूक घेवन चलता तो जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. आनी तो उजवाड जावन आसा आनी तो उजवाड दुसऱ्यांका मेळटा. तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड जेजू क्रिस्तान म्हटल्यार, आनी तुमचो उजवाड दुसऱ्यांक दिश्टी पडोंक येवंक जावो. हालेलुया. बायबल क्लियर म्हणटा, तर उपरांत उक्तें जावचें तसलें कांयच आतां लिपलेलें ना. प्रेज द लॉर्ड. लिपलेलें कांयच ना आसा, सगळें उक्तापी आसा. उक्तापी म्हटल्यार कितें? पवित्र पुस्तक. ज्या वेळार तूं पवित्र पुस्तक उगडटाय सगळें क्लियर आसा, सगळें क्लियर आसा, सगळें क्लियर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळें क्लियर आसा, सगळें क्लियर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळें क्लियर आसा. आनी 23 लायन म्हणटा, जेंका कान आसा ताणें आयकोचें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा, आतां तो टायम ना. आतां मनशांका सांगोचो वेळ आसा. आतां ह्यो मनशांका सांगोचो वेळ आसा. कित्याक तो येता, कुपा परी येता आनी ह्यो सांगोचो टायम आसा. सत प्रगट करात, सत प्रगट करात, सत सांगात, सत सांगात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सत सांगा. प्रेज द लॉर्ड. सत कितें? सत कितें? सत कितें? पिलातानूय म्हटलें सत कितें? प्रेज द लॉर्ड.
सत जेजू ख्रिस्त. हालेलुया. जर जेजू ख्रिस्त तुमचे भितर आसा जाल्यार सत आसा. जर जेजू ख्रिस्त तुमचे भितर ना जाल्यार सत ना. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा तूं जावन आसाय संवसाराचो उजवाड आनी तो उजवाड जावन आसा सत. तो सत दुसऱ्यांका दिवच्या पासत आसा. सत दुसऱ्यांका दिवच्या पासत आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळया ज्या ताकायत आमी सत सांगना त्या ताकायत दुसऱ्यांका उजवाड मेवना ना. आनी ते सतूच म्हटल्यार उजवाड आसा आनी तो उजवाडूच म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त आसता. आनी तो जेजू ख्रिस्त म्हटल्यारूच बाप आसा. जो पयल्या दिसा आसलो तोच जेजू ख्रिस्त. तोच संवसारान येयलो आनी तोच आमचे भितर आसा. तोच उजवाड आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया 24 लायन कितें म्हणटा. आनी तांकां सांगलें आयकात आनी चत्राय धरात. तुमी जोगशा त्याच मापान तुमकां परत जोगतले आनी अदीकूय दितले. 25 लायन पळया कितें म्हणटा. कित्याक आसा ताका आनीक दितले आनी ना कळले तेंचे काडून घेतले. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार होली स्पिरीट जेंचे लागीं आसा तेंकां आनीक दिलो वयतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनीक दिलो वयतलो. देवाची ग्रेस देवाची गिफ्ट आनीक दिली वयतली. पूण जो कोण आसा तेतून अरे दुसऱ्यांक कशें सांगूंक हांव सत कशें सांगूंक तो म्हाका कितें म्हणटलो तो म्हाका कितें म्हणटलो तो म्हाका कितें म्हणटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें म्हणटलो कितें म्हणटलो. पळया जर दुसऱ्याचो विचार करून जर गेल्यात ना जिवितान केन्नाच फुडें पडचत ना. केन्नाच फुडें चलचत ना. जर तुमी दुसऱ्याचो विचार करून चलतात संवसारान केन्नाच फुडें सरचत ना. पूण जर तुमी देवाचो विचार करून चलतात 100% संवसारान तुमी फुडें चलतले. कित्याक संवसार आसो वा नासो तुजो देव तुज्या सांगाताक आसतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयच्या देवाचें उतर कितें सांगता. तूं जावन आसाय संवसाराचो उजवाड. तूं दुसऱ्यांका सत सांग. दुसऱ्यांका सत सांग. प्रेज द लॉर्ड. सत कितें जेजू ख्रिस्त. जेजू ख्रिस्त कितें उजवाड. उजवाड म्हटल्यार कितें बापा लागसून आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी हर एक शिक्षण कॉम्प्रोमायज करीत चल्ल्या. देवाचे नियम पासून कॉम्प्रोमायज करीत चल्ल्या. तांकां कितें दिसतलें एका कितें नासता ना. तुज्या जिवितान जर बायबला भाशेन ती शिकवण ना बायबला भाशेन ती कमांड ना बायबला भाशेन तुजें जिवीत ना तर तुवें तें जिवीत पयस करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पयस करूंक जाय. पयस करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळय सुंदर रित्या देव उलयता. तूं जावन आसाय संवसाराचो उजवाड. म्हटल्यार देवान आपली पदवी तुमचे भितर दिले. देवान आपलो जागा तुमचे भितर दिले. देवान आपलो उजवाड तुमचे भितर दिले. आतां देव येवचो ना. तुमी जावन आसात जी देवाक घेवन भोंवताल्यात. आमेन. तुमी दुसऱ्यांका उजवाड दिताल्या. तुमचे वरवीं एक तर उजवाड तरी मेवतलो ना तर काळोख तरी जातलो. पूण बायबल कितें म्हणटा. जर तुमी जेजू क्रिस्ताक घेवन चलता तर 100% तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसात. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी जो उजवाड आसा तो आपलें घर दोंगराचेर बांदता. दोंगराचेर बांदता. कित्याक सगळीं जाणां ताका पळयतात. त्या उजवाडाक सगळीं जाणां पळोवन वयता. हांव पळयता ह्या दिसांनी देवाची ग्रेस तुमच्या भितर देंवतना. हांव पळयता देवाची अबेंडन्स ग्रेस तुमच्या जिवितान कार्य करता. हांव पळयता देवाचें सामर्थ्य ह्या वेळार उतरना. हांव पळयता देवाचें लैम रामा सा खाठ्याना माना जितली ओड पातका तितली ओड देवाची कुरपा 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 कुरपा. हर एक शक्ती जी वायट 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 करता. हर एक शक्ती जी दुसऱ्यांका जमलींग हाडटा जे दुसऱ्यांका कन्फ्यूज करतलो बायंड करता. म्हाजे सामर्थ्यशाली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान अधिकार ना त्या भुरग्यांक वयर तुमकां. अधिकार ना. अधिकार ना. अधिकार ना. सत हें दिश्टी पडटलें. सत हें जिवीतूच आसा. सत हें जेजू क्रिस्तूच आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. सताक प्रगट करात. कित्याक सताचो विजय जाला. उजवाडाक दाखयात. कित्याक उजवाड काळोखाक धरूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उजवाड सदांच जिखता. सदांच जिखता. सदांच जिखता. आमेन. गॉड ब्लेस.